नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार हांव समिधा कुंकळकाराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया तेच्यो हेडलायन्स। नेवराच्या लोकांचो प्रस्तावित रेल्वे स्टेशनाक विरोध, खाजण शेतांच्या विशया वयल्यानूय तापली ग्रामसभा, हेर विशयांचेरूय जाली चर्चा। आल्तीन आनी ताळगांव रुटावयल्या स्मार्ट बशींनी कंडक्टर नाशिल्ल्यान प्रवाशांचे जातात हाल, कदंबाच्या कॅशलेस सिस्टमीक लागून चडशे प्रवाशी खासगी बशींनी वचपाक दितात प्राधान्य। बोगस कागाळ करपे आड कडक कारवाय करात, कारापूर सरवण पंचायतीच्या ग्रामसभेत जालो निर्णय। मुळे हॉट मिक्सिंग रस्त्याच्या विरोधात पारोडेची ग्रामसभा जाली गरम, केपे पुलिसांनी हस्तक्षेप करून केलो वाद थांबोवपाचो यत्न। दोन दिसांच्या शियाळ्या अधिवेशना उपरांत मार्चांत जातले 3 दिसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, 3 दिसांच्या विधानसभा अधिवेशनाक लागून विरोधक फ्युरियोस, सरकाराचेर टिका। आणि राज्यांत गरमी वाडटा, फुडल्या 2 दिसांत चडांत चड तापमान 34 ते 35 अंश उरपाची शक्यताय, हवामान खात्याचो अदमास। आता पळयात खबरो विस्तारान। कोकण रेल्वेच्या प्रस्तावित रेल्वे स्टेशनाक नेवराच्या लोकांनी खर विरोध केलो, तशेंच खाजण शेतांच्या विशयावयल्यान थळावे लोक आनी मानस धनियां मदीं बाचाबाची जाली। पळयात पुराय बातमी। नेवरा येवपी प्रस्तावित रेल्वे स्टेशनाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला। पंचायत मंडळानूय थळाव्या लोकांचे मागणेक तेको दिवन रेल्वे स्टेशनाक विरोध केलो। इतलो लागीं आमचो करमयेश रेल्वे स्टेशन आसा, 6.1 किलोमीटर सारको। समज गुगल लोकेशन समज पळयलो 6.1 किलोमीटर आयल्यान आसा आनी इतलो लागीं समज रेल्वे स्टेशन आसा जाल्यार दुसरो रेल्वे स्टेशन कित्याक आसा? सो हो सामको हें आसा तो म्हणजे हेका कोळशाक लागून आनी तेकाच लागून आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांनी जो विरोध केल्लो आसा, सगळे आनी पंचायत बॉडीनी विरोध केल्लो आसा, रेजोल्युशन मांडटले। जशें सीएमान सांगलेलें की तुमचो कितें विरोध आसा तो मांडचो म्हणून, आनी आमी दोनूय पंचायत आदित्य मंडळ पंचायत आनी नेवरा पंचायतीचो ऑलरेडी दोनूय पंचायतीचे ग्रामसभा जाल्ल्यो आसा, रेजोल्युशन मांडटले आनी म्हाजें ऑलरेडी लेटर जें आसा तें सीएमाकूय गेल्लें आसा। ऑलरेडी एक स्टेशन आसा, इतल्या लागीं स्टेशन आसतना आमकां आनी दुसऱ्या स्टेशनाची गरज ना। इतलीं शेतां आसा, शेताक करता, शेतां बेश्टी ना ती, लोक करता शेतां आनी गरज ना आमकां त्या रेल्वे स्टेशनाची। आमी सगळे आमची सगळी बॉडी अगेन्स्ट आसा। मानशेच्या उदकाक लागून खाजण शेतां पिड्ड्यार जातात, ह्या विशयावयल्यान आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जालो। हो विशय घेवन परतून एक फावट मामलेदारा फुड्यान वचून तो जाग्यार घालपाचें आश्वासन आमदार विरेश बोरकारान शेतकारांक दिलें। कशें आसा, जेन्ना आमी सगळे शेतकार जे रोयता ते शेतकार सगळे म्हाजे फुड्यान येयले, हांवें तांकां सांगलें की आमी या मामलेदारा कडेन, आनी तांचो एक डिमांड आसलो शेतकारांचो, जे रोयता ते शेतकारांचो डिमांड आसलो की ह्यो ज्यो मानश्यो आसा ह्यो घांडोवपाच्यो। कारण आतां तुमी पळयलां आसतलें उदक सगळें येता, मानश्यो फोडटा, खंय ना खंय मानशांचें उदक घेता। सो हो जो इश्यू आसा हो कंटिन्यूस कितलींशीं वर्सां 20-25 वर्सां हें चालूच आसा, आनी ताकाच लागून आमी हो जो इश्यू हायलायट करपा लागून मामलेदारा फुड्यान गेले आनी मामलेदाराक सांगलें, आमचे डेप्युटी कलेक्टरा कडेन गेले, आमी मिनिस्टरा कडेन उलयले आनी तेंच्यांनी सांगलें मामलेदारा कडेन बसून तुमी उलया म्हणून। तर आमी सगळे शेतकारांक अरावंड 18 शेतकार जे हांगा शेत रोयता ते शेतकार तेन्ना प्रेजेंट आसले, अलॉंग वीथ बाकीचे जो कमिटीचो चेअरमॅन आसा तोय प्रेजेंट आसलो। आनी मामलेदारान एक ऑप्शन दिल्लो की समज तुमी घांडयता जाल्यार तुमी एक तुमच्या सायडीच्यान रिटर्न दिया आनी मेंबरांचे म्हटल्यार ते जो रिप्रेजेंट करता, बॉडी रिप्रेजेंट करता त्या मेंबरांचे लेटर तुम्ही दिया म्हणून, सगळ्यांचे एक एकट्याचे लेटर दिया की आमी हे घालूंक सोदता म्हणून, कित्याक फाल्यां नाकारले जाल्यार आपणाचेर येतले म्हणून। ताका लागून तुमचे लेटर जे आसा ते जो एफिडेविट आसा ती मारून तुम्ही दिया म्हणून, नोटरी करून दिया म्हणून सांगलेलें। आनी तेन्ना सांगून आमी येयले आनी शेतकारांनी रेडी जाल्ले, शेतकार आपणाच्या सायडीच्यान रिटर्न दिवपाक रेडी जाल्ले, शेतकारांनी ऑलरेडी आपणाचे दिल्ले, पूण कमिटी मेंबर खंय ना खंय फाटीं सरले आनी मागीर ते जावपाक शकूंक ना। आनी आयज तुमी पळयता आसतले तेजे नंतर पावणी जाली, कित्याक हेज पर रूल डायरेक्ट आपूण कॅन्सील करपाक शकना, हो जो आन्सर आसा हो मामलेदारा कडेन येयल्लो आनी ताका लागून खंय ना खंय पावणी जावन आयज तुमी पळयता आसतले शेतां आयज बुडल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। आल्तीन आनी ताळगांव रुटावयल्या स्मार्ट बसींनी कंडक्टर नाशिल्ल्यान प्रवाशांचे हाल जातात। ह्यो बसी कॅशलेस आशिल्ल्यान कॅश पयशे घेनात, ताका लागून नवीन प्रवासी बशीन चडलो जाल्यार ताका ही सिस्टमच खबर नाशिल्ल्यान अशा प्रवाशांचे हाल जातात। कदंबाच्या कॅशलेस सिस्टमीक लागून चडशे प्रवासी खासगी बसींनी वचपाक प्राधान्य दितात।
ताका लागून कदंबाच्या स्मार्ट बसींनी प्रवाशांचो उणो प्रतिसाद आसा. लोकांक बरी सेवा मेळची म्हूण स्मार्ट सिटीन राजधानी पणजेन स्मार्ट बशी सुरू केल्यात. पणजेच्या सगळ्या अंतर्गत रस्त्यांचेर ह्यो स्मार्ट इलेक्ट्रीक बशी धांवतात. ताळगांव आनी आल्तीन रुटाचेर वट्ट 12 बशी चलतात. मात ह्यो बशी कॅशलेस आसात. तातूंत कंडक्टर नासता. बशींनी प्रवास करतलो जाल्यार प्रवाशांक कडेन स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड ना जाल्यार गुगल पे आसप गरजेचें. कदंबाच्या ह्या कॅशलेस सिस्टमीक लागून प्रवाशांचे मात हाल जातात. एक दर मनीस वा पर्यटक हे बशीन चडल्यार तांकां ही सिस्टम खबर नासता. ताका लागून तांचे हाल जातात. ट्रॅव्हल करिनासतना आमी कार्ड यूज करू शकता. हा म्हणजे एव्हरीडे ट्रॅव्हल एवरीडे ट्रॅव्हल करता तेंच्यांनी कार्ड यूज करू शकता. ओके एवरीडे ट्रॅव्हल करिना सो हे तुमकां परत ॲप घेवन करचें पडटा स्कॅन करचे पडटा. आणि हे जाता रोखडे काय टायम लागता? हांव तर एक म्हयन्यान एक दोनदा ट्रॅव्हल करता बसीन. सो कॅश बरी ते कंडक्टर रोखडे हँडल करता ना आनी ते रावता आनी ती रावून आमचे कडेन कार्ड मारून घेतात काय तितलोय तांचो टायम वेस्ट जाता. पॅसेंजर उरता काय फायदोच ना. सो ओवरऑल तुमकां हे कॅशलेस आहा ते म्हणजे मान्य ना. आणि ट्रान्सपोर्टूय ना. रिक्षा घेता 200 250 घेता 250 300 घेता. प्रत्येक ते रिक्षाक आमी प्रत्येक ऑफर करू शकना न्ही. ओके म्हणजे कॅशलेस बसी केल्या तर तुमकां म्हणजे हे ना. आनी हे कमी जालां. ओन्ली आरतीनूच केल्या तेंच्यांनी. कित्याक तुमकां दिसता की पॅसेंजर कमी जाला कशें? हे अशें केलां सिस्टम केला. हा म्हणजे ही सिस्टम केला म्हणून पॅसेंजर चडशे कमी जाला. कोणाचे अशें हांगा कार्ड केलें म्हणजे ते एक म्हयनो चलपाक जाय. तांकां खबर आनी ना आमी कितें कितें आहा. एवरीडे ट्रॅव्हल करिना. त्या वचून ते चवकशी करचो न्हू. कोणाक टायमींग आनी ते तशें आसूं आनी कशी वेगळी ती मॅनेज करता. प्रत्येकाक मॅनेज जायना. बशींनी कॅशलेस सेवा केल्ल्यान ड्रायव्हरूय बेजारल्यात. कंडक्टराचें काम आमकां करचें पडटा. ड्रायव्हरांनी बशी चलोवपाचे काय प्रवाशांक सांबाळपाचे असो प्रश्न तांणी केला. बशी कॅशलेस आसल्यो तरी लेगीत कदंबा महामंडळान बशींनी कंडक्टर दवरपाक जाय अशी मागणी तांणी केल्या. पॅसेंजरांक कळना कार्ड स्क्रॅच करप आनी तिचे यूज करप. जसं आमकां त्रास कित्याक ती कंडक्टर आमी बस सांबाळपाची तेंचे UPI करपाचें कार्ड हे करपाचें कॅशलेस करात पूण ते कंडक्टर जाय न्हू. हय आमकां तर आमी फाल्यां आनी डॅमेज बसी जाय जाल्यार ते आमचे वयल्यान कट करतात पयशे. आनी इतले पॅसेंजर आसा ते आमी कोणाक मेळटा. कदंबान तेंकां कंडक्टर दवरपाक जाय. आमचे फूल बस आमचे डिपेंड दवरले जाल्यार काय जाता. ओके वयल्यान बसीचे डॅमेज जाल्यार आमचे कट. पूण लोक येता पॅसेंजर खूब कमी आसा. कित्या खातीर म्हणून? कित्याक हे कार्डा खातीर कमी जाला. लोकांक कळना न्हू ते. हा. आणि टायमिंग एक कसो आसा लोकांक म्हणजे कळटा म्हणजे हे बसींचो? आमी सांगता आनी हांगा बरयलो टायमींग परफेक्ट आहा पूण कार्डा खातीर कॅशलेस करा पूण कंडक्टर जाय न्हू. ओके कंडक्टर आमी ते हँडल करूंक शकना. म्हणजे एकूच ड्रायव्हर जो आसता तो हँडल करपाक शकना. पॅसेंजर सांबाळटलो तो गाडी सांबाळटलो काय लोकांक सांबाळटलो. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान रिपोर्टर वर्षा आश्वेकार. बोगस कागाळ करपे आड कडक कारवाय करपाचो निर्णय आयतारा जाल्ले कारापूर सरवण पंचायतीच्या ग्रामसभेत घेतला. पंचायत वाठारांतल्या एका प्रकल्पा आड दिल्ल्या निवेदना वयल्यो सयो बोगस आशिल्ल्याचें उघड जातकीच ह्या मुद्द्या वयल्यान ग्रामसभा तापली. सरपंच तन्वी सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला कारापूरच्या फुले सभाघरात कारापूर सरवण पंचायतीची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक उपसरपंच दिव्या नायक हांचे सयत 7 पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले जाल्यार 4 पंच वांगड्यांनी दांडी मारिल्ली. कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावपाची शक्यताय गृहीत धरून ग्रामसभेत पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. पंचायत वाठारांत येवपी एका इको फार्माचो विशय ग्रामसभेत चर्चेक आयलो. हो प्रकल्प हानिकारक असल्यार परवानगी दिवची न्हय असो थाराव ग्रामसभेत घेतलो. ग्रामस्थान अशें जाल्लें आसा की ते फॉल्सली लोकांचे नांवान एप्लिकेशन दिवंक लागल्या आनी लोकांचे नांवां घालून सायनी मारून दिता. ताका लागून अशी आनी एप्लिकेशन आमकां येवची न्हू म्हणून आमी आयज ग्रामसभेत सांगला की असो गुन्यांव तुमी करपाचे न्हू. ताका लागून हो जो कोणी गुन्यांव केला तेजेर आमी आयज कडक कारवाई करतली आनी त्याच बरोबर लोकांचे डेव्हलपमेंटाचे विशय आसतले ते आमी आयज बरोवन घेतले आनी ते बरे भशेन आमी हाताळटली म्हणून आमी आयज ग्रामस्थांक सांगले आनी आमची ग्राम सभा बरे भशेन जाली. कोणी बोगस नावान केल्या कंप्लेंट? बोगस नावान एक ते सागाकर
म्हणटा तेणे बोगस नांवान कंप्लेंट केली आनी आमच्या पंचायतीन ते लेटर इन्वॉल्व केला आनी त्या लोकांक जेन्ना आमी विचारले तेन्ना त्या लोकांनी आमकां लेटर हाडून दिला की आमी हे लेटरूच करूंक ना, तेन्ना आमकां हे कांयच खबर ना, तिच्यो आनीक कोणे सायनी मारून ते लेटर आमकां दिल्ले आसा. आणि पोलीस फोर्स कित्याक आसा तो भरपूर आहे? पुलीस फोर्स येयलो कारण की ग्रामसभा बरी सुरळीत जावची आणि लॉ अँड ऑर्डर हातान येवंक करना आणि बरे भाशेन सुरळीत जावची म्हणून पुलीस येयली. आयज आमच्या कारापूर सर्व ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा आसलेली. आयच्या ग्रामसभेक 2 विशय येयलेले. एक म्हणजे एक सर्वे नंबर 124/0 कारापूर. ह्या सर्वे नंबरान थोड्या ग्रामस्थांचो एक असो म्हणणें आसलें की ह्या सर्वे नंबराचेर जे फार्म येवपाचे आहा तेका आमचो ओपोज आहा म्हणून. पण थोड्या ग्रामस्थांनी अशें सांगलें की जेन्ना तो इको टुरिजमाचो फार्म जेन्ना येता तेन्ना तो फार्म सरकार मान्यता दिता इको टुरिजमाक, तेन्ना तो हानिकारक आसात जाल्यार बंद करचो, नाल्यार ताका मान्यता दिवची, कित्याक जेणे करून आमचे गांवचे थोडे लोक थंय कामाक लागतले म्हणून. आनी खरेंच जर ताका त्रास जाता गांवच्या लोकांक जाल्यार तो बंद करचो म्हणून. हो एक विशय आसलो. तेजे व्हडलेशें काय हें जावंक ना. दुसरो विशय जो आसलेलो तो आनी एक लेटर येयलेलें आमकां, पण त्या लेटराची जी 8 नांवां आसलीं पळय ती 8तली 8 नांवां बोगस आसलेलीं. म्हणजे एप्लिकेशन एका मनशान इन्वॉल्व केलेलें पंचायतीन आनी तितून 8 नांवां आसलेलीं. पण ती 8 लोक जे आसा पळय ते 8 लोकांनी सांगलेलें की ही नांवां त्या फुडें जे सायनी आहा पळय त्यो आमच्यो सायनी न्हू आनी आमी हे एप्लिकेशनूच पंचायतीन इन्वॉल्व करूंक ना. म्हणजे बोगस कंप्लेंट. बोगस कंप्लेंट. तेन्ना त्याच लोकांनी सांगलेलें आहा की हे जे कोणी पंचायतीन एप्लिकेशन इन्वॉल्व केलेलें आहा तेजेर कारवाई करची आनी ह्यान फुडें असल्यो बोगस कंप्लेंटी जावच्यो न्हू. गोमंतक टीव्ही खातीर कारापूर सर्वणच्यान तुकाराम सावंत. 2 दिसांच्या शियाळ्या अधिवेशना उपरांत आता मार्चात 3 दिसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जातले. 24 ते 26 मार्च असे 3 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन जातले. 3 दिसांच्या विधानसभा अधिवेशनाक लागून विरोधक चाळवल्यात. 2 दिसांच्या शियाळ्या अधिवेशना उपरांत मार्च महिन्यात 3 दिसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जातले. गेल्या महिन्यात 6 आणि 7 फेब्रुवाराक शियाळे अधिवेशन जाल्ले. अधिवेशना पयलीं कामकाज सल्लोगार समितीचे बसकेत विरोधकांनी 2 दिसांच्या शियाळ्या अधिवेशनाक लागून हरकत घेतिल्ली. उपरांत विधानसभेतूय ह्या 2 दिसांच्या अधिवेशनाचो मुद्दो बरोच गाजलेलो. पूण तेन्नाच सरकारान मुखारले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चड दिसांचे आसतले म्हणून विरोधकांक थारायल्ले. पूण हेय फावट 3 दिसांचे अधिवेशन दवरला. ते 24 ते 26 मार्च हे मजगती जातले. जानेवारी म्हयन्यान जेन्ना शियाळी अधिवेशन जालें तेन्ना विरोधकांचो असो बोवाळ असो आशिल्लो की शियाळी अधिवेशन जें आसा तें फक्त 2 दिसांचें केल्ल्यान तेणी सरकाराचेर खूब असो राग असो व्यक्त केल्लो. कित्याक एक दीस जो आसता तो गव्हर्नराची स्पीच आसता आनी एक दिसाचें जें कामकाज आसता तितून गोंयचे जे इश्यूज आसतात ते सारके मांडप जायनात असो विरोधकांचो आवाज आशिल्लो. पूण ह्याच फाटभुंयेर आयज जेन्ना बजेट सेशन जेन्ना अनाउन्स जालें तेन्ना अशें येयलें की फक्त 3 दिसांचे बजेट सेशन आसतलें. तितून फर्स्ट दीस जो आसा तो गव्हर्नराची स्पीच आसतली, तशेंच जो तिसरो दीस आसा तेन्ना सो अशें हे 3 दिसांचे हे जे असेंब्ली सेशन आसतलें. पूण एक मजेची गजाल म्हटल्यार अजून पर्यंत हेजेर विरोधकान कोणेच असो आवाज काडलेलो ना. विरोधक सदांच म्हणटात की अशें 2 किंवा 3 दिसांचे असेंब्ली सेशन आसलें जाल्यार तितून गोंयकारांचे जे प्रश्न आसात ते सरकाराक विचारूंक पावनात म्हणून. जाल्यार हे जे 3 दिसांचे असेंब्ली सेशन आता जे बजेट सेशन आसा तितून विरोधक कितले अशे प्रश्न विचारतले आनी कितले अशे जापो मेळटल्यो हे पळय सारकें आसतलें. आनी तशेंच अजून पर्यंत तरी आमी कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न केलो. जे विरोधी पक्षांचे जे फुडारी आसात तांकां आमी कॉन्टॅक्ट करपाचो ट्राय केलो, पूण ते अजून पर्यंत हेजेर कांय उलोवंक सोदिनात. सो हे जे आयची जी अपडेट आसा ती अशी आसा जे बजेट सेशन आसा जे मार्च म्हयन्याचे 24, 25 आनी 26 ह्या 3 दिसांक जावपाचें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश आडारकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. फाटले कांय दीस राज्यांत गरमी वाडत आसा. कमाल तापमाना सयत किमान तापमानात वाड जाल्ल्यान गरमी सोसूंक जायना. शेनवारा पणजेत चडांत चड 34.5 अंश जाल्यार उण्यांत उणें 26.3 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. मुरगांवांतलें चडांत चड तापमान 34.1 अंश जाल्यार उण्यांत उणें 25.6 अंश सेल्सियस आसलें. राज्यांत 23 ते 26 मजगती चडांत चड तापमान 34 ते 35 अंश उरपाची शक्यताय आसा. मजगती सकाळी आनी सांजे वेळा कांय सुवातींनी दव पडपाची शक्यताय आसा.
आयतारा जाल्ली मोरजेची ग्रामसभा पार्किंग प्रकल्पा वयल्यान तापली. पर्यटन खात्या अंतर्गत तेमवाडा वाठारांत येवपी पार्किंग प्रकल्पाक थळाव्यांचो खर विरोध. हो प्रकल्प उबारपाक पंचायतीन CRZ विभागा कडेन परवानो घेतला काय असो म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न. हो प्रकल्प आयलो जाल्यार रस्तो वतलो, तशेंच बिगर गोंयकार येवन आपलो वेवसाय करतले. पंचायतीनूय ह्या प्रकल्पाक विरोध करचो अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. तशेंच बेकायदेशीर बनावट कागाळी, कचरो आनी रस्तो रुंदीकरणाचोय विशय चर्चेक आयलो. सांगपाचो म्हणजे हो लॉंग पेंडींग विशय जो गेली कितलीशींच वर्सां जाली. कारण कशें आसा डेव्हलपमेंट जेन्ना ओवरऑल गोंयचो जाता, कारण गोंयचो जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता आयज टुरिजम डेव्हलप आमी अशें म्हणिना की एका लोकांक आयज ग्रामसभेक सगळ्या लोकांनी केला आमी लोकांकच आसतले. जर ज्या पद्दतीन तुमी त्या पाठात तुमी स्वताय व्हिडिओ केला आसतले एप्रील मे म्हयन्यात जेन्ना तुमी वयता ही परिस्थितीची एंट्रन्स आसा एटलिस्ट ती पळोवपाक तरी लायक आसपाक जाय. जे झोपडे तळे आसा, शॉपां आसा ती सारकी एका भाशेन एका पद्दतीन तर तेंकां करून दितात. कारण MLA एश्युरन्स दिलेले की जी शॉपां थंय लोकलांक आसा तांकांच ती गावतली. आयज ग्रामसभेक अशें उलोवप जालें की टोटल सायट बाकीचे गजाली इलिगल म्हणटा. आमी हे थंयच म्हणिना की आमकां इलिगल जाय. जे CRZचे प्रायर परमिशन घेवचे जे गोश्टी जाय पूण आयज आतां ते म्हणून फायदला कारण ऑलरेडी ताका ग्रामसभेक अपोज केला. सो हांव पंचायतीक आमी रिक्वेस्ट केला की ह्यो आमकां प्रोजेक्ट नाका आनी हे आयजूच रिक्वेस्ट न्हू. आमचें ऑब्जेक्शन वरासभर जालें ऑब्जेक्शन दिलां की आमकां पार्किंग नाका. पार्किंग नाका म्हणजे आमकां ताचो अर्थ की हांगासर मॅसअप करून दवरूंक जाय अशें ना. पार्किंग करूंक जाय पण ज्या प्रकारे टुरिजम डिपार्टमेंटान तो प्रोजेक्ट हाडून बिचाचेर दवरला तितून खुबशे लोकांचें म्हणजे गांवाचें नुकसान जावपाक आसा. आमचो विरोध प्रोजेक्टाक ना, आमचो विरोध हा ज्या सिस्टमान तो टुरिजम डिपार्टमेंट एनफोर्स करूंक सोदता गांवाचेर तो प्रॉब्लम आहा. माझ्या मागणी इतली आसा की आयज पण आमी गोंयांत पळयता जे भायले लोक येता ते फोर्सफुली कोणाचे तरी प्रेशर घालतात आनी नाका जाल्यार लॉजीक हाडूंक शकता. आनी आमच्या मोरजी गांवची जी पारंपारीक जी वळख आसा ती खंय तरी नश्ट जायत वयता. त्या खातीर म्हाजे मागणी सरपंचाच्या थ्रू आमच्या सरकारा कडेन मागणी आसा जे जर ट्युरिस्ट आमच्या गोंयांत किंवा आमच्या मोरजी तालुक्यान येतलो तेंच्यांनी आमच्या मोरजी गांवची वळख भरची. जे आमचें देवस्थान आसा किंवा आमची कला आसा ती आमच्या ट्युरिस्टांनी थंय हांगसरल्यान पळोवन वयची. जी आमची मागणी आसा की आयज पळोवंक गेलें की पारंपारीक वाटो आमचे बंद करून केलेले आसा. खंय तरी आमच्या गांवच्या लोकांक खंय तरी बिचार जे मनमोकळें भोंवतले आसले ते भोंवपाक मेळना. रानांतले वाटो लोकांनी जागा घेतली त्या खातीर लोकांक रानांत वचूंक मेळना. रस्त्या वयरसून मारामारी जाता. त्या खातीर हांव सरकारा कडेन मागता हाचेर तुमी गांभीर्यान विचार करा. गोंयच्या उजो पालवी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी वेळारच मजत कार्य केल्ल्यान तेलंगणांतले 5 प्रवाशी सुखरूप वाटावले. मध्य प्रदेशात जाल्ल्या अपघातात हे 5 प्रवाशी कारीत अडकून पडिल्ले. हो अपघात मध्य प्रदेशातल्या सिवान वाठारात काल शेनवारा घडलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी राहुल देसाय तसेच दिलीप गावस आणि शैलेश गावडे हे अधिकारी प्रयागराज गेल्ले. प्रयागराज हांगासर महाकुंभ मेळ्यात वांटेकार जावन हे अधिकारी आपले कारींतल्यान गोंयांत येताले. मध्य प्रदेशातल्या सिवान वाठारात पावतकीच तांचे कारी सामकार आशिल्ली TG17A1600 ह्या नंबराची कार अचकीत महामार्गा वयल्यान कुशीकचे घळयेत कोसळ्ळी. हे अपघातग्रस्त कारीत 5 प्रवासी अडकून पडिल्ले. गोंयच्या उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांक ह्या अपघाताची कल्पना येतकीच तांच्यांनी आपली कार थांबोवन वेळ काडिनासतना मजत कार्य हातात घेतले. हे अपघातग्रस्त कारीत 5 प्रवासी अडकून पडिल्ले. तो मेरेन अपघात स्थळाचेर हेर प्रवासी जमा जाले. हेर प्रवाशांच्या मजतीन गोंयच्या ह्या उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी कारीत अडकिल्ल्या 5 प्रवाशांक सुखरूप भायर काडले. उपरांत ॲम्ब्युलन्स आपोवन ह्या जखमी प्रवाशांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत धाडपाची वेवस्था केली. कारीत अडकिल्ले
पाचूय प्रवासी तेलंगणा राज्यांतले आशिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. ह्या अपघातग्रस्त गाडीत अडकिल्ल्या प्रवाशांक वेळारूच भायर काडिल्ल्यान ते सुखरूप वाटावले अशी माहिती दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी राहुल देसाय हांणी दिली. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. म्हापशा करसवाड्यार कंटेनर आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो. महामार्गार बेकायदेशीरपणान पार्क केल्ल्या कंटेनराक फाटल्यान दुचाकीन धक्को दिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी दीपक कोरगांवकर गंभीर जखमी जालो. देखून ताका उपचारा खातीर म्हापशेच्या हॉस्पिटलांत दाखल केला. क्या हुआ यहाँ पे? वो गाड़ी पार्किंग में था, शायद वो खाना खाने के लिए गया था, ये आया किसी से मार दिया. क्या टू व्हीलर है? ये टू व्हीलर है. हाँ, ये टू व्हीलर ये अक्सर रहता है यहाँ पे ट्रक पार्किंग. हाँ, वो कभी कभी वो क्या है, खाना वाना खाने के लिए या कुछ भी करने के लिए सब करके चले जाते हैं. कितने बजे हुआ ये? अभी 10:30 अकेला था बंदा? क्या इंजरी क्या हुआ है? लगा है उसको ज्यादा? सिर पे लगा है, हेलमेट डाला था. हेलमेट डाला हुआ था? हेलमेट डाला था ना, इसके लिए थोड़ा सिर उसका बच गया. ज्यादा लगा है उसको? हाँ, लगा है. अभी कहाँ पे है? वो हॉस्पिटल ले गए. कहाँ पे ये एड्रेस क्या है? करसवाडा. आणि असा सध्या करसवाडा नॅशनल हायवेचेर आणि हांगासर एक सेल्फ एक्सिडंट जाल्लो आसा. 10:30-11:15 ह्या वरांचेर ह्या करसवाडा हायवे वयल्यान पणजे वाठारांतल्यान थेट कोलवाळे सायडीक एक टू व्हिलरीचेर दीपक कोरगांवकर वो 37 इयर्स ओल्ड जो मनीस आसा तो आपल्या बायकी वयल्यान कोलवाळे सायडीक वयतालो आनी तेणी थेट धक्को जो आसा लोकांचेर व्हरून मारिल्लो आसा. जेन्ना तो धक्को तेच्या गाडयेक लागलो तेन्ना तेच्या तकलेचेर हेल्मेट आशिल्लें आनी हेल्मेट आसल्या कारणान तेच्या तकलेक जी आसा ती मेजर इंजरी आसा त्यो जावंक ना, पण तेच्या कानाक तशेंच हातीक आनी पांयाक अश्यो मेजर इंजरीज जाल्ल्यो आसा. हांगासरले जे काही लोकल आशिल्ले तेंच्यांनी 108 आपोवन सध्या दीपक कोरगांवकराक मेडिकल ट्रिटमेंटा खातीर म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेल्ले आसा आनी सध्या तेजो फुडलो जो उपचार आसा थंयसर चालू आसा. हांगासर नॅशनल हायवे करसवाडा हांगासर आमी पळयतात की एवरी डे हांगासर रातच्या वेळार बऱ्याचशा ट्रकांच्यो लायनी ज्यो आसा हांगासर लायलेल्यो आसा. बरेचशे ट्रक्स लॉरी म्हणटा हेवी व्हेहिकल जी आसा हांगासर हायवेच्या लेफ्ट हँड सायडीक का रायट हँड सायडीक दोनी लेनींनी हांगासर पार्क केल्ल्यो आसता. बरेचशे वरां तर एक दीस हांगासर पार्क करून दवरतात. कन्सर्न अथॉरिटी आसा हेंच्यांनी हांगासर हायवेचेर मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी तांकां फायनूय मारपाची गरज आसा. कारण जेन्ना ते जे हेवी व्हेहिकल आसात जेन्ना हांगासर पार्क करता आनी तो मेन म्हटल्यार हांगासर नॅशनल हायवे आनी गाडयो ज्यो आसा ते फूल स्पीड वयता हायवे आसल्या कारणान जेन्ना अशे गाडयो जेन्ना पार्क जातात तेन्ना फुल्ली जी पार्क केल्ली गाडी आसा ती झट करून नजरेक येयना आनी कोणाची जी गाडी आसा ती थेट फुडल्या गाडयेर वचून धक्को तेचो लागता आनी खंय तरी जिवीत हानी अशी जाता. ह्यो जो एक्सिडंट आसा तो असोच हांगासर जाल्लो आसा आनी जो दीपक कोरगांवकर आसा तेचो सध्या उपचार आसा सध्या चालू आसा. कन्सर्न अथॉरिटीन हांगासर येवन बेगींतल्या बेगीन हे अशे पार्क केल्ले जे हेवी व्हेहिकल आसात तेचेर कारवाई करपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोडीकर. मडगावच्या सब रजिस्ट्रार कार्यालयात बनावट कागदपत्रांच्या आधाराचेर लग्नांच्यो नोंदणी करतात म्हणून उक्ताडार आयला. तशेंच बनावट दाखले हेर कामां खातीर वापर करतात. ह्या प्रकरणात फातोडा पुलिशेंत सब रजिस्ट्रारा कडल्यान कागाळी केले उपरांत गुन्यांव नोंद केला. तशेंच बनावट दाखले दिवप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी दक्षिण गोंय वकील संघटनेन केल्या.
मेळिल्ले माहिती प्रमाण मडगावच्या सब रजिस्टर कार्यालयात बनावट राबित्याच्या प्रमाणपत्राचो वापर करून लग्न नोंदणी प्रक्रिया सुरू आसा. लग्नाची नोंदणी करपा खातीर दोगांय मदलो एकलो गोंयचो रहिवाशी आसूंक जाय आनी राबितो प्रमाणपत्र दिवचें पडटा. पूण कांय जाण चुकीच्या हेतून बनावट राबित्याच्या दाखल्याचो वापर करतात. हें बनावट राबितो प्रमाणपत्र एजंट जारी करता. पुरावो दितना ते वकील आशिल्ल्याचें नाटक करतात. ह्या प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेंत सब रजिस्टरा कडल्यान कागाळी केल्या उपरांत दुबावितांचेर गुन्यांव नोंद केला. बनावट दाखले दिवपी दुबावितांचेर खर कारवाय करची म्हूण दक्षिण गोंय वकील संघटनेन मागणी केल्या. सगळ्यांक खबर आसतलें की फाटीं आमी असोच एक इश्यू घेतिल्लो पळय ऑन म्युटेशनाक. हे सगळे टाउट्स जे आसा पळय हे सगळे त्या बिल्डिंगेन भोंवतात आनी लोकांक मिसगायड करतात आनीक लोकां कडल्यान पयशे उबारतात आनी दे आर डुईंग ऑल दीस म्युटेशन फॉर्जरी एंड ऑल दोज थिंग्स. अशेच हे टाउट्स पयलीं बोगस सेल्डिडा करताले. सो आतां ते स्टॉप जावन दे हॅव नाव कॅप्चर्ड दीस मॅरेज रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दोज प्रोसेस. थंय आमकां अशें दिसून आयलें की हे सगळे जे आसा पळय टाउट्स जे आसा पळय थंय ते कितें करतात, दे डू ऑल दीस फेक रेजिडेंस सर्टिफिकेट्स अदर सर्टिफिकेट्स ते अपलोड करून मॅरेज रजिस्टर करतात. असो तुमकां सगळ्यांक याद जातलो फाटीं जेन्ना एक मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केल्लो की सब रजिस्ट्रेशन खुबशे रॉंग डुईंग जातात. तातूंत ही वॉज फिलींग दॅट देर आर सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम एडवोकेट्स ऑल्सो विच इज अ रॉंग स्टेटमेंट विच वॉज मेड बाय हिम. बिकॉज वॉट हॅज हॅपन्ड जालां कितें की हांगा जें दिसता लोकांक दिसता कितें व्हायट शर्ट मनीस केन्ना घातलो आनी ताणें 2 फायली हातीन घेतली म्हूण तो आदोगाद न्ही. हें लोकांचे गैरसमज आसा. लोकांक दिसता कितें व्हायट शर्ट घातिल्लो मनीस हो सदांच आदोगाद म्हणून घेवन ते हे टाउट्स आसा पळय एडवांटेज घेतात. व्हायट शर्ट घातले म्हणटकच तसो आदोगाद न्ही. सो दे क्रिएट एन इम्प्रेशन दॅट दे आर एडवोकेट्स आनी हे सगळे फेक डॉक्युमेंटेशन करतात आनी लोकांक मिसगायड करतात. हाजेर आमी विचार करपा जाय. दुसरे प्रश्न आसा तो सब रजिस्टर ऑफीस जेन्ना एक कंप्लेंट करता आनी पुलीस एक्शनूय घेना ताजेर कळटा की तांकां हांकां सगळ्याक एक पॅट्रोनेज मेळटा कोणा कडल्यान तरी. See, what we have to see is, being advocates, we are governed by our own rules. We have got our ethics. So we do not involve in all these things. पण असे हे कितें करतात हे टाउट जे आसा पळय व्हायट शर्ट घालतात 2 फायली घेतात थंय भोंवतात त्या आख्खे बिल्डिंगेन. त्या बिल्डिंगेन इतलेशे टाउट्स भोंवतात की दे आर इन्वॉल्व इन ऑल दीस फेक थिंग्स वीच आर गोईंग ऑन इन द मार्केट. इनिशियली ते कॅप्चर्ड म्युटेशन पयलीं बोगस सेल्डिडा जाली मागीर आतां मॅरेजीचेर ते भोंवतात. आतां पार्टिशनूय करतात म्हण आयकलेलें आसा. सो दीज आर द थिंग्स वीच वी हॅव टू टेक केअर ऑफ दॅट. बेगींतल्यान बेगीन क्वीक एक्शन घेवपाचें. दे शूड बी बुक्ड एंड दे शूड बी ऑफेन्स आय थिंक वॉज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ओवर देर बिकॉज आय वॉज नॉट गेटिंग एनी डिटेल्स अबाउट दॅट. पण आमकां जे RTIन जे मेळ्ळा पळय तर आमकां फूल डिटेल्स मेळिल्ली आसा कोणें कितें कितें केलां तें. वेर सब रजिस्टर इज ऑलरेडी लॉज अ कंप्लेंट. सो वी रिक्वेस्ट क्वीक एक्शन टू बी टेकन अगेन. बनावट दाखले दिवन लग्नाची नोंदणी करपाचे प्रकारांक आतां परत तकली वयर काडपाक लागल्या. कांय दिसां पयलीं मडगांवच्या सब रजिस्टराक जेराल्ड वेटमॅन ह्या लोटलेच्या मनशान असोच बनावट रहिवासी दाखलो दिलो आनीक तो सब रजिस्टराच्या नजरेक आयलो की हो दाखलो आसा हो बनावट आसा. ताजे नंतर मडगांवच्या सब रजिस्टरांतले अधिकारी सूरज वेर्णेकार हांणी रोखडीच फातोर्ड्या पुलीस स्टेशनान कंप्लेनी रजिस्टर केल्ली. आनीक जेराल्ड हो आसा हो लोटलेचो आसा. ताणें नीता दाकोस्ता हाजे कडेन लग्न करपाचें आशिल्लें पूण जो रहिवासी दाखलो दिल्लो तो बनावट आशिल्ले कारणान ताजेर फातोर्डे पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन रजिस्टर जाली. हें प्रकरण इतल्याचेरच थांबना. हें प्रकरण आमी कांय एक वर्सभर जर फाटीं गेले जाल्यार अशेंच सब रजिस्ट्रां भितर मडगांवच्या सब रजिस्ट्रां ऑफिसां भितर 6 जाणांचे अशे दाखले जे आशिल्ले वेगवेगळे तरेचे ते मातशे संशयीत रित्या दिसले म्हणून सूरज वेर्णेकार जो अधिकारी आसा ताणें हाजी पडताळणी केली आनी ताका कळून आयलें की हे सगळे सही आसात हे बनावट आसा. तातूंतले 3 दाखल्यांचेर एकूच सिरियल नंबर आशिल्लो. हाजे वयल्यान हें सामकें सिद्ध जालें की हे दाखले बनावट आसात. ताणें तेन्नाच रोखडीच फातोर्डे पुलीस स्टेशनाक कागाळी नोंद केली. पूण फातोर्डे पुलीस आतां 1 वर्स जालें तरीकय हे जो कोण दाखले करून दिता बनावट दाखले ताका धरपाक अजून पर्यंत शकले नात. ह्याच इतले मजगतीं वकील संघटनेन काल दक्षिण गोंयचे अधीक्षकां कडेन एक कागाळ नोंद केल्ली आसा आनी तांणी त्या आपल्या कागाळीक म्हणलां की बेगींतले बेगीन ह्या जो प्रकरणाक कोण गुंतला बनावट दाखले करता ताचे प्रकरणाक गुंतला ताका अटक करची. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग मोलकणेकर. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूँ. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. शांता अगो मातशें दोतोराक दाखोवन घे गो. काय ना ते मॅडम सुकी खोकली ती